प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या दिसाक नोवेनाक आनी मिसांक आमकां दर एकल्याक हांगा एकठांय जालेल्यांक विशय दिल्लो आसा. आनी हो विशय म्हणल्यार आमी सगळीं कुटुंबांत जियेतात, कुटुंबांत जल्मांत आयिल्लीं आसात आनी कुटुंबाच्या संबंदा उद्देशी आमचें मिसांव जिवंक. आज भाव भयणींनो, हो विशय आमकां दिल्लो आसा कित्याक आमी दर एकलीं हांगा एकठांय जालेलीं आसात. ती कुटुंबान जल्मांत येवन कुटुंबान जियेतात म्हणटच आमचें कुटुंब कशें ओकूंद आनी मजबूत करूंक हो विशय भाव भयणींनो म्हाका आनी तुमकां उलो मारता. जाल्यार ह्याच विशयाचेर ल्हानसो नियाल कोत्ताना जें शुभ वर्तमान आतांच आमच्या कानार सारलां तें आमकां भाव भयणींनो दोन वस्तू आमकां सांगता. एक म्हणल्यार म्हजो आनी तुमचो कुटुंब आमी कोडपार बांदलेलो कुटुंब करूंक शकतात, दुसरे तरेनी तो रेंवेर बांदलेलो करूंक शकतात. जाल्यार आमचो कुटुंब म्हजो आनी तुमचो कोडपार बांदलेलो करूंक आमी कशो शकतात तो भाव भयणींनो आयच्या नियालान आमकां फावो जाता. जेन्ना हांव 450 वर्सां जेन्ना होच आमचो भाग्यवंत ह्या गोंयच्या भुमेर जियेताना आपल्या रस्त्यांनी प्रवेश करतना आपल्या हातीन गांठ घेवन वाजयतना भुरग्यांक एकठांय करतना ताणें वय पयलेंच आपल्या मनांत आनी काळजांत चिंतलें वय हें सगळें प्रवचन हांव कोत्ता तें कसल्याच फायद्याक पडचें ना. पूण हांवें तर समाज बांदून हाडटलो जाल्यार वो तांकां बरी खबर दितलो जाल्यार हांवें पयलें तांचें कुटुंब मजबूत ओकून करूंक गरज आसा. आनी ताणें भाव भयणींनो तशेंच केलें. दर दिसाक दर घडयेक आपल्या जिवितान कुटुंबाक लोकां सवय भेट केली. आनी आज सगळीं आमी कुटुंबान जियेतलीं हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात हेच भाग्यवंताच्या पांयाशी फकत मागूंक म्हजें आनी तुमचें कुटुंब बरें करूंक. पूण हें बरें कशें करतले, आमचें कुटुंब ओकूंद कुटुंब आमी कशें करतलीं. आज भाव भयणींनो 3 वस्तू तुमच्या दोळ्यार मुखार दवरूंक सोदता आनी ताच्या बरोबर 3 गणितांय तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता. पयली वस्त ती म्हणल्यार देवाची वळख. आज भाव भयणींनो दोतोर शिकयतना एका याज्ञिकानूय अशें म्हणलें आनी भुरग्यांक अशें सांगलें वय तुमी देवाक केन्नाच पडोवंक ना, पूण तुमची आवय बापूय जी आसा ती एक जावन आसा देवाचो उपकार. म्हणटच देवाक तुमी आवय बापायच्या रुपान पडोवंक जाय. पूण कोणें तरी ल्हान भुरग्यानूय आपलो हात वयर काडलो आनी याज्ञिकाक अशें म्हणलें वय फादर आवय बापायचें रूप तर देवाचें रूप जाल्यार म्हाका तो देव नाका. कित्याक आमच्या घरा लागीं आवय बापूय झगडीं झुजां कोत्तात, याज्ञिकाचेर आड उलयतात, शेजाऱ्यांचेर आड उलयतात, हें सगळें वायट ती उलयतात. म्हाका दिसना तूं सांगता तसलो देव म्हज्या आवय बापाय सवय म्हाका दिश्टी पडटा. वय म्हज्या भाव भयणींनो पयलीच वस्त ती म्हणल्यार म्हजो आनी तुमचो कुटुंब आमी ओकून कोत्तले जाल्यार आमकां भावाट गोट कोत्तलो जाल्यार आमकां देवाची वळख गरजेची. आज भाव भयणींनो पयलींच्या काळार रेडिओ आसलेलो फकत आमची भुरगीं आनी आमी आयकून घेतालीं. पूण आज भाव भयणींनो आधुनीक काळार सगळेंच ऑडियो विज्युअल जाल्लें आसा. तुमचीं भुरगीं आनी आमचीं भुरगीं जें कितें दोळ्यान पळयतात तें सत मानतात आनी जें कितें आयकतात तेंच करूंक सोदतात. म्हणटच आमची आवय बापूय तो देवाचो उपकार जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवंक गरज आसा. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या तत्वांनी चलूंक आमी तांकां मार्गदर्शन जावची गरज आसा. आमी तो देवाची वळख आमच्या भुरग्यांक दिवंक ना जाल्यार म्हजें आनी तुमचें कुटुंब दोशी जातले आनी बिगडटले. आज भाव भयणींनो दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमचें कुटुंब कोण कोत्तले जाल्यार आमचें कुटुंब फळादीक वता बरीत कोत्तले जाल्यार वो कोडपाचेर बांदून हाडटले जाल्यार आमकां दुसरी वस्त म्हणल्यार मोग. आज भाव भयणींनो हो मोग म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबाक आधुनीक काळार उणो जाल्लो आसा. एक ल्हानसो भुरगोय आपल्या आवयक असो प्रश्न ताणें विचारलो, मामी तूं सदांच आपले सभेन तिजोरीची आनी काबडीची चावी घेवन कामाक वेता आनी म्हाका हांगा आमचो सेवक आसा ताच्या हातीन तूं सोडटा जाल्यार म्हाका दिसता 2 दिसाक
तुका ती तिजोरीची चाई आसा ती इतली म्हत्वाची म्हज्या जिवितांत कांयच म्हत्व ना अशें म्हाका दिसता. आवयच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं आनी बापूय ओगोच रावन चिंतूंक पडलोय. आमी आमच्या पुताक वेट दिनात, ताजे सवें बरो संबंद जोडूंक ना, न्हय म्हूण म्हज्या पुताक आमी मोग दिवंक पावूंक ना. आज तर आमचीं भुरगीं आमच्या कडल्यान पयस गेलेलीं आसात जाल्यार आमी भाव भयणीं आमची नोकरी कोत्ताना, आमच्या दुडू कोत्ताना, गिरेस्तकाय एकठांय कोत्ताना आमचीं भुरगीं बिगडल्यांत. कित्याक आमी तांकां मोग दिवंक ना, न्हय म्हूण बरो संबंद जोडून तांकां वेट दिवंक ना. ही दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी आमच्या कुटुंबान एकामेकाक मोग दिला ओ ना तो विचार करुया. आनी आयच्या दिसाक तिसरी आनी निमाणी वस्त ते म्हणल्यार मागणी. ओय म्हज्या भाव भयणीं, एक वस्तोरेक हांव यादनीक कसो भेट करून गेलो. ही वस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हजो वाडदीस येता, जाता जाल्यार हांव फेरगोजन येवंक पावना, तूं म्हाका म्हज्या घोराब्यान मीस करूंक तयार आसा. हांवें म्हणलें केन्नाच तूं सांग म्हाका, हांव येवंक तयार आसा. आनी तिणी म्हणलें म्हजे पूत दुवो आसात, एक UK आसा आनी दुसरो दुबय आसा, तांकांय हांव पळोवंक सोदतां कुशालकायेक वांटो घेवंक. आनी म्हज्या हुजीर तेन्नाच तिणी फोन मारलो आपले धुयेक. धूव म्हणूंक लागली आपूण पावना. पुताक फोन मारलो. पूत म्हणूंक लागलो, मामी तूं घरान मीस करूंक सोदता, जेन्ना आमी ल्हान आसतना तुवें केन्नाच आमकां फेरगोजन व्हरूंक ना, न्हय म्हूण मागणें कितें तें आमकां दाखोवंक ना, न्हय म्हूण शिकोवंक ना, जाल्यार आतां तुका देवाचो आनी मागण्याचो कसो उगडास आयलो. ओय म्हज्या भाव भयणीं, आज तिसरी आनी निमाणी वस्त म्हणल्यार मागणी. आज म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबान मागणें उणें जाल्लें आसा. भुरग्यांक आमी मागणें ओ देवा सवें ओ फिरगोजन हाडूंक नात. आज भाव भयणीं, ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ताना दर एकले आमी कुटुंबांक जल्मांत येयल्यात आनी कुटुंबांत येतात. पूण आयच्या दिसाक आमचो कुटुंब भाव भयणीं एका कोडपार बांदलेलो कुटुंब कोत्तलें जाल्यार आमकां मागण्यांची गरज आसा, आमकां भावाटाची गरज आसा, आमकां मोगाची गरज आसा. आनी ह्यो वस्तू तर आमी करिना जाल्यार म्हजो आनी तुमचो कुटुंब आमी इबाड कोत्तेली, आमच्या भुरगीं घोडे आमच्या कडल्यान दोशी जातली आनी बरो समाज आमी घडोवन हाडूंक पावची नात, न्हय म्हूण म्हाका आनी तुमकां दिल्लें मिसांव आमी जिवंक पावची नात. जाल्यार मागुया भाव भयणीं, हो ल्हानसो आमी नियाळ कोत्ताना आमचो तर वेळ आमी एकामेका सवें सारूंक ना जाल्यार, मोग तर आमी एकामेकाक दिवंक ना जाल्यार, देवाची वडोवक आमच्या भुरग्यांक आनी खूद आमी घेवंक ना जाल्यार आयच्या दिसाक निच्यो करुया. एकामेकाच्या कुटुंब सांबाळूंक, एकामेका सवें मोग दिवंक, एकामेका सवें बाराबोर संबंदांची येताना मागण्यान वेळ सारूंक आमकां करपा मागुया. आनी जे आमच्या भाग्यवंतान आपल्या रस्त्या सवें गांठो वाजोवन एकामेका सवें वेळ सादतना कुटुंबांत आपलो वेळ दिलो, तेच परी आमचें कुटुंब दर एकल्याचें करूंक आमकांच दर एकल्याक कुरपान बोड मागुया. आनी सदांच देवाची वळख घेवन मोगान भरून आनी सेवे चाकरेचें जिवीत करून आमचें कुटुंब सदांच ओकून कुटुंब करून आनी मजबूत करून बरो समाज घडोवन हाडूंक दर एकल्याक हीच कुरपान बोड फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया.